बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मंगळा बाबा भयणीनो, आज पयल्या वाचपान सा पेद्रू दुसरे चिटीन अखेर चीट ताची आमकां जेजूच्या येण्याक देवाच्या येण्याक तयार रावंक सांगता. आमचे आध्यात्मीक जिवीत सदांचें जिवीत तांत देवाक मेळूंक वावरात म्हणटा. तर जेजू भाशेन जावंक आनी जेजू थंय वचूंक जेजू सोत उलयतालो, बोगशितालो, मोगाळ दयाळ. सो ते भाशेन आमी जावं आमी सान मागुया. हे पवित्र गूड फावो ते परी समारंभ आमची पातकां ओडकून घेवया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबोर अपराध. त्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा देवा, तुजी मांदावळ केदीन चुकोना. नोश्टें तें आमचे तावन पयस काड आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी म्हूण खालतेपणी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. भाग्यवन पेद्रूचे दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रेतीच्यानू मळब आकटें जावन नांच जातलें आनी श्रिश्टेत दाटू लासून काडटलो तो देवाचो दीस वेगीं पावूंक म्हूण आशोवन रावात. आनी सगलें हे भाशेन सोंपतलें म्हणटूच तुमचें जिवीत पातकावीन आनी भोगती वोवंत जावंक जाय. आमी नव्या मोळबाची आनी नव्या प्रितुमेची वाट पळयता, कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या. तुंय प्रामाणीकपण वचतलें. देखून तुमी भोव मोगाच्या बाबा भयणीनो, तुमकां हांवें शिटकायल्यांत म्हणटूच चोत्राय दवरात. नाजाल्यार नोश्ट्या मनशांची वांकडी वाट धरून तुमी तुमचें तीरपण सांडून वेशात. उर्फाटीन आमच्या सोम्या आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी वळख तुमचे सवे वाडूंक दी. ताका मोहिमा आतां आनी सासना सासनांक. आमेन. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे वडकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेत तूंच आमचो आसरो. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेत तूंच आमचो आसरो. पर्वत रचून येवचे आदीं, प्रेतूम आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं सासणांतान सासणांक पर्यांत तूं देव. जबाब.
सर्वेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. मनशाच्या पुतादुवानो चलात परतून हे एकूच उतरान मनशाक तूं परतून माथ्याक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सोडून वेता. अशीं तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब सर्वेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. कितलीं म्हूण वर्सां आमी वाचतल्या? 70 आनी बोल भलायकी आसल्यार 80 आनी चड करून ती दुखी बोल्लोली वो पोकोळ. सोट कोण सोदतात आनी आमी नांद जाता. जबाब सर्वेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उलासोशी कर. तुज्या चाकरा खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें तूं तांकां दाखय. तुज्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकूंक दी. जबाब सर्वेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. व्हडतो बाप जेजूचो, मोहिमेवोन देव आमचो, तुमची मोत उजवाडावंक तुमच्या पवण्याचो कितलो उंच बरवंसो उगडापो तुमकां जावं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. मार्कू पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फारिजेवांतल्या आनी हेरोदीच्या पक्षवाद्यांतल्यान कांय जाणांक जेजू उतराक सांबाळूंक ताचेशीं धाडले. तांणी लागीं सोरून अशें म्हणलें, गुरुजी, तूं सोतेवंत आनी तुका कोणाचीच बिडा ना म्हूण आमी जाणो. कित्याक तूं लोकांच्या तोंडाक पळयनाय आनी देवाची वाट खरेपणान शिकयताय. तर शेजाराक पोट्टी फारीक करूंक येता की ना? आमी ती फारीक करची की ना? तांची नाद विद्या ओळखून ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हाका हो फास मांडूंक सोदतात? एक देणार म्हाका हाडून दियात, पळयोवया. आनी ताणें हाडून दिलो. आनी ताणें म्हणलें, हें रुपणें आनी बरोवप कोणाचें? तांणी म्हणलें, शेजाराचें. परतीपाळून जेजून तांकां सांगलें, तशें जाल्यार शेजाराचें तें शेजाराक परतून दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. आनी हें आयकून ते अजाप जाले. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मुळा बाबा भयणीनो, 1929 ह्या वर्सा मार्टीन लुथर किंग हो जल्मांत आयलो. आनी ताणें त्या वर्साक ताणें एक स्पीच दिली अमेरिकानाक. एक भाशण केलें. तो नागरिकांचे हक्क जिखून घेवंक ताणें एक चळवळ सुरू केली आनी ताचो तो फुडारी जावन आसलो. आनी त्या भाशणांत ताणें तांकां सांगलें की ताका एक सोपण आसा.
आनी तें सोपण म्हणजे सगळ्या जातीचे कातीचे मनशांक सोडवण दिवंक जस्टीस दिवपाक. आमी क्रिस्तांव कशी आमकां सोपण आसूंक जाय आनी त्या सोपणा प्रमाणे आमचे सदांचे जिविताची चाल आमी निवडून काडूंक जाय. आनी तें सोपण कित्याक कसलें? नवो संवसार नवो स्वर्ग आमकां भासयला. पयल्या वाचपान आयकलां ते नव्या स्वर्गान नव्या संवसारान भितर सरूंक आमचें सोपण आनी ते प्रमाणे आमच्या जिविताची आमी तयारी करूंक जाय. आमचे जिविताची आस कितें? आमी देव आमकां जाय. देवान आमकां रचल्या, देवा पासून आमी आयल्या आनी देवा थंय आमी वचूंक सोदता. तो देव ह्या संवसारांत आयिल्लो आसा ताच्या पुता वरवीं आनी परतून येता तेन्ना नवो संवसार आनी नवो स्वर्ग घडटलो म्हूण. तर आमी तो नवो संवसार आनी स्वर्ग येवचे पासून आमी जायते भाशेन जिवंक जाता ना. सो सदांच्या जिवितान आमी सदांच तयार आसूंक जाय देवाक मेळोंक. केन्ना देव आमकां मेळोंक येतलो आमकां खबर ना. देखून आमी सदांच्या जिवितान आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी देवाक मेळूंक तयार रावूंक आमचें सोपण जावं दी. आमी गीत घेवया C38 पेज नंबर 44 C30 आनी 8 पानाचो अंक 40 आनी 4 तुकाच बापा. आमी तुजी स्तुती करता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तुका आपण सोडून स्वामी तुका भेटता. नानपणांतल्या अनुष्याच्या वावरान केला तो आमकां म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा तुजे मोवाळायेचेर पात येवन दानां घेवन तुका मान दिवंक तुजे वेदी भोंवतणी आमी एकठांय जाल्या. तुजे नितळ करतले कृपेन आनी वांटो घेतल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमकां शुद्ध निर्मळ कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वदाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें. ताचेच वरवीं तुजेशी मेर नासलोल्या उदारपणान ताका ताचें मूळ स्वयं परतून दिलें. देखून सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सांतां भक्तांची सोवा. त्या खातीर सगळ्या देवदूतां सांगाती आमी सदांकाल संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 गोरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. होजाना उंच सर्गी सर्वेस्पराची नावी येता तो सुभागी. होजाना उंच सर्गी.
सर्वेस्परा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दवा परी त्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत कोश मरण सोसूंक कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिष्यांक दिलो म्हणून हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परीन जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात भावार्थाचो गोड संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या कुसानी पुनोची मोडपणा ओरवी तुवें आमची सोडवण केली आमची देखून सर्वेस्परा सम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या गवळी बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या लियो आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर तशेंच पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाची माये सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पोती भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासना आमेन देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतल्या आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात
देवाची स्मियाजू शेली क्रिस्ता तुझी संवसाराचे कूड आनी पाप रगत कातोले, हांव सेवूक आमची येता काकूट ती कोर. म्हजेर जोडटी आनी देवाची कास थाळिना शेली जावं संवसाराचे तुजे पाप कातुकीन म्हज्या कातोले, आत्म्याक तशी आमची कुडी काकूट कोर. भलायकी आनी देवाची शेली संवसाराचे पाप कातोले, आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुमच्या म्हाका म्हाका फावना पूण एक उतर मातुलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. आमी गीत घेवया D5 पेज नंबर 49 D5 पानाचो अंक 40 आनी 9 भावार्थाचे दोळे. सो मी म्हणटा हे हांव तुमकां खरें सांगता तुमी प्रार्थून मागतात तें सगळें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार दवरात आनी तें तुमचेंच जातलें. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसलोले आमकां तुज्या आत्म्यान चलय अशें जिबेन आनी उतरान मात न्हय बगोर स्वतान आनी कोरण्यांनी तुका साक्षी दिवंक आनी सर्गीच्या राजान भितर सरूंक आमकां फावो जावं म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोडकार. सांत आंतोनीक मागणें.
नमान तुका सांतांतो तूं फूल निर्मळाचें आनी अनंद क्रिस्तांवांपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटिकायच्या आनी देव मोगा बोडव्या आनी कुशाल बरीत जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका भरला म्हूण. दिवन भोव खालतेपण खाकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा बोरवाशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कर म्हूण ह्या किरकोळ पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलेलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एक कोंतीक सांपडलोल्यांच्या आदाराक तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्यांची जे तुजे वरवीं मागता अशें जावं. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी जशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळी पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजें फळ जेजू. भाग्यवती मेरी देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मनोद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमी गीत घेवया U25 पेज नंबर 243 U20 आनी 5 पानाचो अंक 240 आनी 3 सांत आंतोनी बोगता.